फॉर्मेलिनाचे नुस्त्याचे इश्यूचो सरकारी कोर्टात निकाल लागना जाल्ल्यान इश्यू हायकोर्टात पावला। एक न्ही फॉर्मेलिनाचेर तीन जनहितार्थ याचिका। फॉर्मेलिनाचे नुस्त्या विशीं आयिल्ल्या 3 याचिकांचेर मंगळारा हायकोर्टात सुनावणी जाली। ह्या वेळार गोंय सरकारान दावो केलो तो असो। एफडीएन 12 जुलयाक मडगांव नुस्त्या मार्केटात केल्ले नुस्त्यांचे टेस्टिंग। सुरवातीच्या रिपोर्टात नुस्त्यान फॉर्मेलिन आसा म्हूण दिशिल्लें। उपरांत सुदारीत रिपोर्टा प्रमाण फॉर्मेलिन परमिसिबल लिमिटा भितर। दर्याच्या नुस्त्यांत कांय प्रमाणात फॉर्मेलिन आसता, तेंच परमिसिबल लिमीट। मिडियान हो विशय ताणून धरला, ताका लागून लोकांक भंय पडला। एफडीएच्यो नित्याक हजारांवयर टेस्टी। नुस्त्यांत फॉर्मेलिन आसा म्हूण एकूय केस ना। हायकोर्ट म्हणटा लोकांक दिसता तो भंय बेठोच जाल्यार तो भंय काडपाक सरकारान आतां मेरेन कितें केलां? हो भंय काडूंक उपाय कितें करतले काय म्हूण कोर्टाचो प्रश्न। कोणाकूय नुस्त्या विशीं दुबाव आसल्यार ताका हे किट घेवन थंयचे थंय टेस्ट करूंक मेळूंक जाय। मार्केटांनी असले किट्स विकपी टेम्पररी स्टॉल घालूं येता काय म्हूण पळयात म्हूण कोर्टाची सुचोवणी। आप म्हणटा सरकारान सदां भशेन कोर्टान आनी एक यू-टर्न मारलो। The court very rightly suggested today that the government should empower the common man to verify for himself or herself whether the fish they are buying is safe or not, and they suggested to the FDA that we should try and keep such kits available for purchase by the common man at different markets in Goa, rather than making the interested person go to one centralized place in Ponda to buy the kit. This I feel is also a temporary solution, and overall I think the FDA and the government needs to do a lot more to give confidence to the common man of Goa. मार्केटांनी टेस्टिंग किट्सांचेर सरकारा कडच्यान जाप मागून कोर्टान केस 3 ऑक्टोबराक दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।